ह्या वर्सा नुस्तेमारी हंगामाक बरी सुरवात जाल्ली. इंधनाचे दर वाडिल्ल्यान ते आमकां परवडपा सारकें ना अशें मडगांवचे बोटकार सावयो डिसिल्वा सांगता. इंधनाच्या वाडट्या मोलाक लागून ताणें चिंताय उक्तायल्या. कुटबण जेटीची सामकीच वाट लागल्या. जेटीच्या विस्तारीकरणाच्या प्रकल्पाक 10 वर्सां जाल्यात, पूण आजुनूय तिचें काम पुराय जावपाचे वाटेर ना. आमच्यो समस्या सुटावो करपा खातीर नुस्तेमार मंत्र्यान जेटीक भेट दिवन पळोवणी करची अशी मागणी सावयोन केल्या. एवरेज सीझन जाला पण प्रॉब्लेम आमकांच आज आमचे तुका सांगला एसेन्शियल कॉमोडिटीज डिझल आमी 30 लाखाचे डिझल घालताले ते वर्साक व्हडल्यो बोटी आज 50 लाखांचे पावले. सो इवन ते हे एवरेज म्हणपाक कारण येता हें कारण कित्याक हे डिझल जे 100 रुपयान पावला ते रेटीचेर आमकां परवडना. थोड्यो बोट्यो बंद केल्ल्या कांय कारणान तुफान आसलें, पूण 31st इज द लास्ट डे डेडलायन डे. तशें कामदार आतां चालू जातले वचपाचे.